सो गाईज हायचो व्हिडिओ नाही संजय स्टार्ट करतला पोवया कसो करता तर चला स्टार्ट कर आता तू येता तसो कर चल. हे गाईज वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. आणि आम्ही आज कशा आहात तुम्ही? आय होप सगळी तुम्ही बरी असतली आणि बरी असपाक जाय बरीही असपाक जाय ते कितें जालें हय. आणि आम्ही आज वचपाच्या खंय गो तुवें सिलेक्ट केला तर तू सांग न्हू तुवें व्हिडिओ स्टार्ट केला म्हाका काय खबर ना. स्टार्ट केला खरं बट हांवें 2 प्लेसीस सिलेक्ट केलेला. तेणी ते म्हणटा एकीकडे वचपाच्या आणि तो म्हणटा 2 कडेन वचपाच्या आणि हांवें केला 2 सिलेक्ट. सो ते म्हणटा बिचार या म्हणटा आणि हांव म्हणटा परवूर हेडीन या. सो पळोवया एक्झॅक्ट आतां खंय वयता ती. सद्या तर रेडी जाल्या आणि टायम सांग मातसो टायम सांग टायम काय खबर कितल्यांक येयलो तो टायम सांग. कालच्या इतले जाल्लो आसतलो. टायम कितलो जालो तो सांग मातसो. काल जाल्ली कितली 11:30 न्हू. आयज 11:30 ए सदांच सदांच 11:30 जाता कळ्ळें न्हू. सो अशे तरेन संजय रेडी जाल्लो आसा पळोवं शकता. तेजो लूक दाखयता तुजो. हां मातशें पोजी बीन मार. जालें या आतां चल. तुझं दाखवूया मुगो. एक गजाल खबरूच ना आलं तुका. कितें एक गजाल खबर ना. कितें खबर तू ना. जर म्हाका पर्वरी सायड व्हरत न्हू जाल्यार हांव नर्सरीन वयतलें. म्हाका थोडीशीं झाडां जाय आनी तुवें शॉपिंग करून दिवपाची म्हाका झाडांची. हांवें कितें ठेका घेतलं कितें करू व्हिडिओ स्टार्ट करू. केला मुगो. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. खूब दिसांनी संजयाक टायम गावलो खंय तरी भायर वचपाक. सो फायनली आमी प्लॅन केलो आयज कितें तरी एक्सप्लोर करपाक या म्हणून. आनी ह्या दिसांनी तो व्हिडिओ नासलोय बीन कारण तेजो शेड्यूल जो आसा तो सद्या बिजी वयता तेका लागून. सो आयज आमी ना एक्चुली 3 स्पॉट सिलेक्ट केल्ले आसा. एक आसा तो पेडणे सायड केरी म्हणून केरी बीच आसा तो. आणि दुसरो जो स्पॉट आसा तो पर्वरी आसा जो संजयान सिलेक्ट केला. आणि त्याचे म्हणणे आसा की त्या स्पॉटार या म्हणून. आणि पर्वरी सायड तुमकां खबरूच आसा इतलो धूळ सामकी धुल्लो जाल्लो आसा तरी बट आतां कितें ऑप्शन ना ना. सो चला या म्हणटा तशी पर्वरी. म्हाका काय खबर ना स्पॉट खंयचो आहा कितें आहा तो. सो तेज्या स्पॉटार या जो तो सांगता थंय या आनी एक्सप्लोर करया. बाय द वे हो आसा म्हाजो लूक आयचो. कसो आसा कमेंट करून सांगा. ओके तर अशे तरेन हांव रेडी जाल्लें आसा. प्लस जॅकेट सुद्दां हांवें घेतला कारण कडक वत पडटा तेका लागून. तर चला या. वत एकले की तुकाच लागतो न्हू गो. ऑलरेडी अशें तें आनीक अशें जातलें केंस आहा तो कलर कळ. सो पळोवया गायज. म्हाका शॉपिंग करूंक जाय हेका आजून खबर नासलें. म्हाज्या मायंडान आसलें कारण पर्वरी सायड नर्सरीन बरी झाडां गावता तेका लागून हांव हो चान्स तर मारतलें म्हटल्यार मारतलें. डायरेक्ट वयतलें सगळी जी जी जाय ती झाडां काडटलें आनी पेमेंट हांव करतलें. या न्ही आतां. सो चला ऑलरेडी नाही संजय लेट येयलो 11 येयला. हां 11 येयला जाल्यार आतां 11:30 आतां 11:30 जाली न्हू. सदा सारकोच थोडेशे फोटो बीन क्लिक करता म्हणसर लेट जाता. चला या ते सांगितलं न्हू. चला तर चला कडक अशें वत येयल्लें आसा. सो भायर सरया आतां. ऑलरेडी बरो लेट जालो आनी कडक वत आसा पळयात कसलें वत सुटलां ना भयंकर. हेचे आपले बरें खड्ड्याक जॅकेट घातलें. खड्ड्याक जॅकेट घालिना खड्ड्याक हेल्मेट घाल. अरे खड्ड्याक जॅकेट घातलें खंय कितें हांव आनी खड्ड्याक हेल्मेट घातलें हांव आनी एक खड्ड्याक जॅकेट घातलें खंय. आं तर चला धूम स्टार्ट करया आमची आनी वाटेक लागया. संजय सांगता भायर व्हरता खंय जेवणाक. हांगसर मम्मी विचारता जेवणाक पावतले घरा काय कितें. सो पळोवया भायर बीन व्हरता जाल्यार बरेंच जालें. सो चला या व्हरतलो भायर व्हरतलो जेवणाक. हांव ना व्हरचो. भायलें जेवण बरें नासता. भायलें खावपाक जायना खंय. फर्स्ट टायम असो मनीस पळयता आसतले तुमी. भायलें कितें कितें खावंक जायना खंय. भायर जेवपाक पयशे लागतात. पयशे सगळ्याकूच लागतात. मम्मी कितें सांगता घरांतल्या जेवपाक पयशे लागतात. मम्मी सांगता तुमी आतां वयतात न्हू मिरसांगो बीन घेवन या खंय. म्हणजे आमी फिरोंक वयता काय मिरसांगो हाडूंक वयता.
चल चल बस सो चला या थंयसर जेवपाक या पार्कान. हय तो स्पॉट सांगूंक ना मागीर सांगतलो तुमकां तो. ओके चला या. हेल्मेट बीन घेता न्हू. हेल्मेट घेयना बरें. जॅकेट घे न्हू. सो गायज फायनली आमी पावली. सो आमी येयल्या तोड्डा. आतां तुमकां फायनली स्पॉट सांगता. तर आमी ज्या स्पॉटार येयल्या तेजें नांव आसा ड्रीम ऑफ ब्रीज म्हणून. तुमकां खबर आसतलें. तरी बट हें जें लोकेशन आसा न्हय तें हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घातलें म्हणजे तुमकां कळटलें. आनी इतलो संजय सांगत नासलो खंय म्हणल्यार खंय आमी येवपाची आहा कितें आहा कांय आयडिया म्हाकाय आयडिया नासली न्हय. व्हिडिओ बीन कांय पळोवंक ना हांवें. सो डायरेक्ट घेवन येयला तो. सो लोकेशन बरें आसा. आतां भितर या टिकेट बीन कशें कितें आहा ती पळोवया. सो गाडी पार्किंग केली आमी आनी जें कितें घेवंक जाय हेल्मेट दवरत न्ही. हें घेतलें हांव जॅकेट घेतलें. फोटो बीन मागीर क्लिक करूंक गावतलें न्हय तेका लागून. सो चला या दाखयता तुमकां हांगसर भायरसून एक क्लिप म्हणटा तशी. बरें दिसता सामकें. तर हे पळयात आसा तें लोकेशन पळोवंक शकता तुमी. बरें दिसता सामकें. पळयात संजय आनी हांगसर म्युजीक हांगसर पळोवंक शकता. आनी गाडी पार्किंग सुद्दां करपाक बरे तरेन मेळटा. आमी गाडी पार्क केल्या हांगसर. सो चला आतां भितर या आनी पळोवया. थोडेशे फोटो बीन क्लिक केले आमी येवच्या येवन हांगसर. चल या न्हय भितर पळोवया कशें कितें आहा तें. तिकेट बीन कितें कशी आहा ती. कितें कोणाच्या तुझ्या एका पावसा घर पावस लागता वत लागता वत. आणि वाजवपी बरो आहा. कितें वाजयता. कितें वाजयता ते सांग तरी. गिटार. हा गिटार 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 न्हय ती कितें ती. गिटार रे कितें म्हणटा सांग कितें ते. पियानो. हा पियानो गिटार पियानो आसू हा आसूं कितें ते एक्चुअली वायलीन म्हणटा तेका. आणि ह्यो कळ्ळें म्हणजे म्हाका कळ्ळें जालें. ना ना तशें नसता ते. तशेंच माझे टकलेक माझो ब्रेन हा तुझ्या टकलेक तुझो ब्रेन हा. आणि ह्यो कोण पोदेर बसया पिवपाक. तितले बरें कळट. हय शिगर हा काय कितें हा बेश्टी बडी टॉपला तेका. नाका तूं नाका पीस. ते दोळे दोळे पळय. म्हणतो कुत्रो बरो हा पळय. सो हांगसर आतां तिकेट आसा. सो तिकेट काडया आमी. ओके कशी कितें तिकेट आहा ती तुमकां सांगता. म्हणजे कितली आहा तिकेट बीन ती एडल्टांक बीन चिल्ड्रनांक कशी आहा ती. सो त्या सायडीन ब्रीज आसा दिसता तो पळयात. आनी हांगसरूय मागीर एक्सप्लोर करया. सो पयलीं तिकेट पळोवया कशी कितें आहा ती. तर ही पळयात हांगसर आसा तिकेट्स. एडल्टांक 50 चिल्ड्रनांक 25. टायमींग 10 ते 7:30 मेरेन आसा ओपन. सो हांगसर आमी तिकेटी काडले. पर पर्सन 50 रुपीज आसा. सो ती पळयात अशे तरेन तिकेट मेळटा तुमकां. सो आनी धाकट्या भुरग्यांकूय आसा 25 बी अशें आसात. आनी टायमींग आसा 10 ते 7:30. तर चला आतां फुडें कंटिन्यू करया आनी ब्रीच पळोवया.
वा बरें आसा मरे हांगसर बरें दिसता. सो अशें वचपाक जाय. सकयल गार्डन बी आसा दिसता न्हू. सकयल गार्डन बी आसा बरें येते बरें आसा हांगसर बसप. हा हांगसर बसपाक बरें आसा. हय आणि गार्डन आसा तें सकयल. सो सकयल ते पळय थंय गार्डन बी आसा. धाकटी भुरगीं खेळटात. बरें आसा एक्चुली. के बरी लागली की वाटता इन्फो दिला हांगसर. कितें म्हणून स्टोरी कितें स्टोरी दिलाय पण. मागीर वाचचें तस चल धांवत चल पया हालयता. हांव म्हणटा हो तेच्यान आपुणूच हालता दिसता तो म्हणून आनी तूं हालयता कितें. सो आमी मिडलाक आसा सामकी ब्रिजार. पळय कितले डीप आसा न्हय ते. काय ना भरपूर खोल आहा. भयानक सामकें. आनी सकयल भुरगीं खेळटा तेंचो आवाज येता. बरें आहा पण स्पॉट फोटो बीन क्लिक करपाक बरें आहा. आमी आतां फोटो क्लिक करतलीं कितें. सो एकदम शांत बरें दिसता. पळय कितले डीप आसा हांगा ते. भरपूर सामके डीप आसा. आनी हो पळय संजय हांगसर आसा. फोटो मारूं 50 रुपीज हा फोटो क्लिक करपाक. 50 ना 500 रुपीज फोटो क्लिक करपाक. आनी हांगसर पळय सकयल बरें आसा. संजयचे 500 फोटो क्लिक करता आनी मागीर कंटिन्यू करता. सो गायज हांगसर न्हय थोडेशे आमी फोटो बीन क्लिक केले. आतां फुडें कंटिन्यू करता. सो एक्चुली हांगसर न्हय भुरग्यांची पिकनीक गेल्या सारकी म्हणटा तशी. मे बी आमचो रॉंग टायम म्हणटा तशें. सामको ब्रीज जो आसा तो फूल जाला. बरें व्हडलो ब्रीज आसा हो जो कवर करपाचो. हे पयात. सो फुडें पळोवया कितें आहा तें. फुडें म्हाका दिसता कितें आहा कांय ना दिसता. सगळीं जाणां रिटर्न गेली. फकत न्हय हांगसर ब्रीज आसा एक आनी बसपाक हे आसा. 7:30 जायसर आहा मरे ओपन. हे पयात पावली आमी. वदळच्यान वेट करताली. पिकनीक आसा भुरग्यांची हांगसर. सो येवपाकूच चान्स नासलो. हे पळयात हांगसर सरावंडींग सगळें जंगल. हे पळयात. आनी हांगसर सांजच्या टायमार बसपाक बरें आसा. हे पळयात नळे मरे ते. हांगसर पळय कितले डिजायन बरी केल्या. सो ही जी डिजायन दिसता पळय तुमकां ते आख्खे नळे. हे पळयात कितें न्हय कशें कितें मायंड एक्चुली आमी यूज करूं शकता जर कळ्ळें जाल्यार. आनी हांगसून अशी वाट आसा. ही पळयात पण ती बंद आसा. लॉक आसा. हे पळयात अरावंड कितले आसा हे ब्रीज एक्चुली न्हय भरपूर व्हडलो आसा. पळोवपाक गेल्यार न्हय हो एक ब्रीज आसा जो तुमी एक्सप्लोर करूं शकता. 300 मिटर. सो ब्रीज एक आसा जो एक्सप्लोर करूं शकता तुमी. फोटो बीन क्लिक करूं शकता. आनी कॅफे बीन आसा हांगसर. बाकी तशें आजून काम आसा दिसता तेंच्या फुडें बऱ्या तरेन चालू जे कंप्लीट जावंक ना आजून.
सो सांजच्या टायमार येवपाक मजा हांगसर बरें दिसता, शांत आसा म्हणल्यार सांजच्या टायमार वातावरण बरें आसतलें. सो आमी न्हय भरपूर टायम रावली त्या ब्रिजाचेर कारण पिकनीक येयल्या आनी भुरगीं क्रॉस करतालीं. सो येवपाकूय चान्स नासलो, ब्रीज आख्खो हालतालो आनी व्हिडियो घेवपाकूय पॉसिबल नासलें. सो आतां फायनली आमी येयली हांगसर. सो परत आसली तशी ब्रीज क्रॉस करून त्या सायडीन वचपाची. नेक्स्ट झाले ऑलमोस्ट क्रॉस केला आम्ही ब्रिज. कोणा पांय पावना कितें करता ते धाकटे भुरग्याक. कोण यो कोण यो तर हांगसर न्हय स्टेज आसा व्हडली अशी आनी हांगसर बरें आसा हे पळय बिंदासपणे ऑडियन्स बसून एन्जॉय करूं शकता. संजय तो भायर गेलो स्टार्टिंगूच फोटो क्लिक कर आपले फोटो क्लिक कर खंय बरें आसा. सो थोडेशे फोटो क्लिक करता तेजे हे पळय बसला पयलींच. सो आयज न्हय संजय जे म्हणटात तशें मन खूश जायना फोटो क्लिक करून. आयज फर्स्ट टायम तो सांगता हे इतले फोटो काड तितले फोटो काड म्हणून. चडशें हांव एक्चुली सांगता कारण तिणी स्पॉट सिलेक्ट केला न्हय तर एक्सप्लोर केलें आमी. व्हडलेशें एक्चुली एक्सप्लोर करपाक अशें कांय ना. एक ब्रीज आसा आनी सायडीन स्टेज आसा आनी ते थोडेशे स्टॅच्यू आसा. बाकी भायल्या सायडीन कॅफे बीन आसा बट इतलेच आसा चडशें अशें ह्या सायडीन. सो हांगसर आमी एक्चुली फोटो क्लिक करपाक बसलेली. बरी आसा हे बसपाक हांगसर ऑडियन्सांक बसपाक बरें केलां. सो थोडेशे फोटो बीन क्लिक केले आनी एक्चुली न्हय ब्रिजाचेर आमकां बरे फोटो क्लिक करपाक जाय आसले आनीक म्हणटा तशें बट पॉसिबल जायना जालें. आतां ब्रीज खाली आसा सगळो, वदळ फूल आसलो, फोटो क्लिक करपाक बीन तितलो चान्सूच नासलो न्हू रे. कितें हांगा बसता खंय ते आपूण न्हय फोटवानूच बिजी आसा सामको. आयज तो म्हणटा तसो कितले फोटो खंयच्या चेडवाक धाडटा तूं इतले फोटो काडून. कोण पास करचो ना तुका म्हाजे शिवाय. हय खंयच्या चेडवाक धाडूंक जाय तुका इतले फोटो बाबा क्लिक करून. इतले फोटो क्लिक करतना आयज म्हाका सांगची गरज पडना तेका फोटो क्लिक करून. आपुणूच क्लिक करता. तूं राव म्हणटा फकत आपूण क्लिक करता. यो ह्या सायडीन बस रे. बसलो बसलो हय रे खंयच्या चेडवाक धाडटा इतले फोटो क्लिक करून. एक डीपी काय घालिना, एक स्टेटस काय घालचो ना, पण फोटो क्लिक करतलो. सो जालें ना इतलें ना न्हय हांगसर एक्सप्लोर करपाक. सो तेक लागलो पळय म्हाका सांगो. सो जालें आमचें हांगासलें एक्सप्लोर करून. तर आतां आमी वचपाक वयता आनी भायर सपोज कितें एक्सप्लोर करपाक आसात जाल्यार तुमकां दाखयता. तर ही पळय स्टेज बरी दिसता, बेस्ट दिसता. फूल बॉटल्स यूज केले हांगसर आनी बरे तरेन दिसता बरें. सो हे पळय बरें दिसता न्हू, बरें दिसता न्हू हांगसर, बरें दिसता न्हू बॅकग्रावंड. बॉटल्स यूज केले हय बरें दिसता. सगळ्याकूच आसा हांगसरूच न्हू, हांगसर फूल आसा. सो चला या आमी. हांगसून ब्रीज बरो दिसता पळयात, व्हडलो एकदम लॉंग आसा तो सामको. आनी आतां खाली जालो पळय. हय रे आतां खाली जालो ब्रीज आख्खो. चला या आतां आमी हांगसर रावन फोटो मारूं शकता. चल सो पळोवया आतां सेकंड स्पॉट आमचो खंय आसा तो. उदकाची बॉटल घेवची न्हू, तान लागली मरे. कुठे मेळटली थंय घेवया.
वयर या ना सेकंड स्पॉटाकडे. हय सो आता आमी कंटिन्यू करतली आणि पळोवया. सेकंड स्पॉट कितें रे तो गार्डन आसा ना, गार्डन आसा कसले तरी. कसले गार्डन विसरलं. 8 ती येते. तर आता हांव परत जॅकेट घालतले आणि मागीर थंय वचून परत काडटले. आर्ट पार्क पळोवया थंय वचून. आर्ट पार्क म्हणून कितें तरी आहा. सो जॅकेट घालता आनी मागीर कंटिन्यू करता. थंड जालो उदक पिवन गरमेचे. सो गायज आमी नाही सेकंड स्पॉटार पावली. एक्चुली वदळ पावली. मातसो ब्रेक घेतलेलो म्हटल्यार उदक बीन पिलें. इतली गरमी जाता न्हय तेका लागून. आणि सद्या आमी सेकंड लोकेशनार येयल्यात ते म्हटल्यार नाही आर्ट पार्क म्हणून एक हे आसा. पार्क म्हणटा तशें गार्डन म्हणू शकता. सो थंय आसा सद्या आमी. सो हो जो स्पॉट आसा न्हय तो सांजच्या टायमार एक्सप्लोर करपाक एक्चुली बरो आसा न्हय रे. कारण आतां कडक अशें वत आसा तेका लागून पार्क आहे एक्चुली. सो जशें की हांवें ऑलरेडी सांगलां दोनूय चॉयस आसा ती आईच ही जी चॉयस आसा तेणी सिलेक्ट केला. सो दाखयता तुमकां थोडेशे क्लिक हांगसर आनी तेच्या मागीर वचपाक वयतली आमी. हांगसर न्हय आमी थोडेशे कॅप्चर केले. चड कॅप्चर करूंक ना कारण कडक अशें वत आसा. आनी सेकंड स्पॉट मातसो संजयांचो सिलेक्ट केल्लो न्हय तो पार्क आसले. पार्क आसा पार्क. सो तेका लागून म्हणटा तशें असो वचला हे सायडीन. तर हांगासले थोडेशे कॅप्चर केले हांवें जे तुमी पयला आसतले. सो आतां फुडें पळोवया खंय वयता ती. वयताना नर्सरीन तर म्हाका वचूंकच जाय. तेच्या पयलीं पळोवया खंय वळटा बीन जाल्यार. सो आमी वयता फुडें पळोवया खंय वयता ते कंटिन्यू करता मागीर. ओके रावले नर्सरी. सो नर्सरीन वयतले म्हणजे तुमकां सांगलेलें न्हय. सो नर्सरीन आतां वयतले पळोवया. 2 तरी झाडां घेतले जावं. आनी जस्ट नाव म्हाका एक सबस्क्रायबर गावलो म्हाजो ट्रॅफिकान म्हणटा तसो. आनी विचारूंकूच गावना की म्हटल्यार खंयसून व्हिडियो पळयता कितें ते. म्हटल्यार चलता चलता अशें गाडयो चलता चलता अशें उलोवप जालें आमचें. सो अंकल तूं व्हिडियो पळयता आसत जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांग तूं खंयसलो तो. कारण विचारप जावंक ना म्हाजें. म्हटल्यार ट्रॅफिकान आसली आमी न्हय तेका लागून. बाकी बरें दिसलें मेळो. नर्सरीन येवप म्हटल्यार न्हय पिशें जावप. म्हाजे सारकेलेले पिशेंच जातले झाडां पळोवन. सो म्हाका इंडोर प्लांट्स जाय. खंयची काडटा ती पळोवया आतां. हे बीन बरें आसा एक्चुली गॅलरीन बीन दवरपाक. काकागेर आसले आमच्या काकागे.
हे जाय अदे जाय असले आहा माझ्याकडे पण म्हाका जाय आसले. जाय आसलेले घे मुगो तर. पळयता हांव सगळी राव पयलीं. यो हांगा पळय. पळय मरे एक्वेरियमान न्ही घालता. पळय. झाडावयलो लक्ष वचना. फायनली एक झाड घेतले आम्ही. आता पळोवया सेकंड नर्सरी रावली जाल्यार. सो चला फायनली प्लांट घेतले. प्लान हे पळय इंडोर घेतले इंडोर. धालयो बीन बरें आहा पळय तरी. चला आम्ही आता वयता घरा. घरा आहे मग आता. तर आम्ही आता घरा वयता. मागीर तुमकां पळोवंक गावतले. सध्या तर प्लॅनिंग ना बट रावली जाल्यार मागीर कळटलें तुमकां फुडें. फुडले कशे ते फुडें पळोवया. बाय आता. आणि जस्ट नाव आम्ही घराकडे पावली. सो एक्चुअली मदीं नाही व्हिडिओ कंटिन्यू करूंकूच ना कारण 2-3 कडेन रावली आमी. फ्रुट्स बीन घेवपाक जाय आसले आमकां म्हापसा. फ्रुट्स मागीर हार बीन कारण फाल्यां ब्रेस्तार न्हय आनी संजूक ते घेवपाचे आसले तेका लागून. सो सगळे गोश्टी घेतले आनी आतां फायनली घरा कडेन पावली आमी. तेका लागून व्हिडिओ कंटिन्यू करूंक पावोंक ना. सामान भरपूर आसल्या कारणान व्हिडिओ करा मागीर ते बायकीन तुमकां खबरूच आसा. आनी फुडें झाड आसलें सो तेका लागून हे जालें प्रॉब्लम. सो अशे तरेन मातशी भोंवून एक्सप्लोर करून येयली आमी घरा कडेन पावली. सो चला व्हिडिओ आयचो हांव हांगसरूच एंड करता. आतां फ्रेश बीन जातलें आनी ते झाड हाडला ते बीन लावपाक जाय म्हाका. सो मिनी ब्लॉगान मागीर तुमकां दाखयता कसलें झाड आसा कितें तें. ओके सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या देव बरें. बाय बाय.